रिचा भाव भयणीनो, सान बार्तोलोमेव आणि आयज आमी सान बार्तोलोमेवाच्या जाग्याचेर आसा. तुमी खुशाल आहा? येवपाक त्रास जाले हिंगा? जावं ना? काय बरो बांद आहा, बरो व्हडलो न्हू? व्हडलो आहा? धाकटो उशीर. आनी आयज उशीर वाटेंतल्यान आमी ह्या जाग्याचेर पावल्या. आनी उशीर दारवाट्याचेर सावन येता आसतना, उशीर वाटेंतल्यान येता आसतना जी वय बांदलेली आसा ते वयेंतले थोडे कांटे भायर सरल्यात, थोडी पानां भायर सरल्यात, थोडी फुलां दिश्टी पडल्यात आनी माती थोडीशी राती इल्लोसो पावस पडून ओली जाल्या आनी ताचेर चुट्टांय बीन घातलेलीं आहा. आमची जी कमिटी आहा आमकां बरे भाशेन येवपाक मेळचे पासत ही वाट आमकां बरे भाशेन तयार करून दवरल्या. थोडी चुट्टांचेर चल्ल्या, थोडी मातयेचेर चल्ल्या, थोड्यांनी बरे मोचे घातलेले आहा तांकां माती लागल्या, थोडी मेळे जायत म्हूण पोन्ने मोचे घालून येयल्या म्हजे भाशेन. ही सगळी उशीर वाटेंतल्यान भाव भयणीनो आमी चलून आयज ह्या जाग्यार पावल्या जाल्यार आमी म्हणटा हें इतिहासीक, हिस्टॉरिकल आनी ह्या इतिहासीक समरमणेचे भागीदार जावंक आमी सगळीं जीं आयज हिंगासर हे वाटेंतल्यान चलून आयल्यात तीं सुभागी. भाग्योन बार्तोलोमेव नातानियेल ह्याय नांवान ताका शुभ वर्तमान आमचे मुखार दवरता. जेन्ना नातानियेलाक सांगलें वो बार्तोलोमेवाक सांगलें आमकां मेसियस मेळ्ळलो आहा म्हूण आनी तो पळोवंक सोदतालो. जेन्ना जेजूशी तो आयलो तेन्ना घडये ताणें पयलीं तितलें मानून घेवंक ना, पूण नातानियेल येता तेन्ना पयलींच जेजून ताका ताचे विशीं बरें उलयलेलो. हो जावन आसा खरो इस्रायली, ताचे सवें कसलेंच भासकोळपण ना. आनी नातानियेल हो बार्तोलोमेव तेन्ना एके भाशेन अजाप जालो. सोमया तूं म्हाका खूंय वळखता? म्हजे विशीं येद्दो व्हडलो स्टेटमेंट करूंक की हो इस्रायली, खरो इस्रायली, ताचे सवें कसलेंच भासकोळपण ना म्हणून तूं खूंय म्हाका वळखता? आनी तेन्ना जेजून ताका फकत एकूच वस्त सांगली, तूं त्या अंजिराच्या झाडा खाल बसून आसलो तेन्ना हांवें तुका पळयलो. इतलेंच म्हणलेलें आनी मागीर भाग्योन बार्तोलोमेव म्हणटा ही येद्दी व्हडलीं उतरां. म्हज्या सुमया, म्हज्या देवा. भाव भयणीनो, जेन्ना बार्तोलोमेव ह्या अंजिराच्या झाडा खाल आसलेलो तेन्ना हें अंजिराचें झाड इस्रायलाचें एक इकॉनॉमिकल प्लांट. तातूंतल्यान तांचो बिझनस जाता, ही अंजिरां विकून तांची इकॉनॉमी वाडटा. आनी त्या तेंपार हें शेतकामत करपी एकलो बार्तोलोमेव. बार्तोलोमेव हाचो अर्थ आमकां सांगतात. बार्तोलोमेव म्हणल्यार सन ऑफ तोलोमेव. तोलोमेव म्हणटा तो कोण? तो एक शेतकामती आनी तो नांगरपी, शेत कोसपी. तर कोसप्याचो तो पूत, सन ऑफ द फरोज अशें ताका म्हणटात. तर आयज जेन्ना आमी ही परब मनयता आसतना आमचे कोणसाचें फेस्त कोत्ता तेन्ना शेतकामती तातूंत आसा. जाल्यार बार्तोलोमेव भारतांत आयलो अशें म्हणटात. भारतांत आयला हें सारकें बरोवन दवरलेलें आसा तें सांत थोमासाचें. सांत थोमास 52 वर्साक भारतांत आसलो. आनीक आमकां ओरल ट्रेडिशन बरयलेलें घडये सारकें तितली हिस्ट्री मेळची ना, पूण ओरल ट्रेडिशन आसा. आनी हें ओरल ट्रेडिशन म्हणटा तें आदीं बरोवपी हिस्टोरियन जे आसले, एवसेबियस म्हणलेलो आसलो, तसोच सांत जेरोम आसलो, तांचीं बरोवपां जीं आसात तातूंतल्यान सांगता की तो भारताक आयलो सुमार 55 वर्साक, 55 AD ह्या वर्साक. आनी तो आयलो तेन्ना वेस्टर्न कोस्ट, म्हणल्यार आमी वेस्टर्न कोस्टाची मनशां. कर्नाटका कल्याणपूर हांगा तो देंवलो म्हणटात. आनी थंय जेन्ना भितर सरलो तेन्ना जेजूक परगटूंक आख्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. हे जेजूची परगटणी करपाक जंय मंदिरां आसतालीं, आमच्या भारतांत हिंदू लोक चड म्हणटच जायतीं मंदिरां आसात, टेम्पल्स आसात. थंय जायतो लोक जो आसतालो तांकां वचून भेटतालो तांचे बराबर आनी तांकां जेजूक परगट कोत्तालो. आनी अशें करता आसतना एक लेजंड आसा ताचे विशीं जो म्हणटा बार्तोलोमेव खंय त्या गांवांत जंय कल्याणपूर म्हणटा थंयसर देंवलेलो. थंयसर मंदिरां आसलीं आनी एका मंदिरान एक मुर्ती आसली. आनी त्या मंदिरान म्हणटात
देव न्हू पूण देंवचार रावतालो आनी तो देंवचार आहा तो लोकांक तांची कामां करून दितालो, तांच्याशी मागोंक वचत जाल्यार बरी कोत्तालो, तेच बरोबर आपणाच्या खालाक दवरतालो. आनी जेन्ना बार्तोलोमेव थंयसर गेलो तेन्ना एक भावीक कसो तांच्या ह्याच लोकां बरोबर खंय गेलो आनी तेन्ना जो लोक ह्या इमाजी लागीं वो हे मुर्ती लागीं मागताले तें तांकां मेळोच ना जालें, जायना जालीं तांचीं कामां. म्हणजे जे देव म्हणून ताका मानताले तांणी म्हणलें आमचो देव आमकां आयकना, कितें जालां. आनी ह्या पासत दुसरी आनीक एका जाग्यार ती गेली विचारपाक, हो जो आमचो देव आसलो आनी आमकां सगळें करून दितालो, आमची सगळीं कामां करतालो, तर ताणें बंद कित्याक केलां आमचें काम करपाचें, आमकां बरेपणां दिवपाचें, आमचीं जीं बरीं नात तांकां बरें करपाचें बंद कित्याक केलां. आनी तेन्ना म्हणटात की तो दुसरो जो आसा ताणें कळयलें ह्या जाग्यार तुमचे मदें बार्तोलोमेव आसा, जेजू क्रिस्ताचो आपोस्तल, आनी तो आसो पासून हे आमचे जे देव आसात तांकां सगल्यांक बांदून गायल्यात. दे हॅव बीन चेन्ड, तांकां बांदून गायल्यात आनी ह्या पासत तें काम जायना. आनी तेन्ना लोक सोदूंक लागलो खंय हो बार्तोलोमेव म्हणटा तो कोण, तें कळको नासलो कोण. आनी मागीर जेन्ना ताका सोदूंक लागले, कित्याक आमचीं कामां जायना, हाका धरून भायर घालपाक जाय, वो आमचें पाड घालता. आनी तेन्ना बार्तोलोमेवान खंय ह्या देंवचाराक हुकूम घालो ते मुर्तींतलो भायर सरूंक. आनी त्या मुर्तींतलो त्या देंवचाराक भायर घातल्या उपरांत जो सगलो लोक मागूंक आयलोलो उपकार देवा लागीं तांकां सगल्यांक जेजूच्या नांवान ताणें खंय बरीं केलीं. आनी तेन्ना म्हणटात हिंगा कल्याणपूर तावन मागीर तो रोखडोच दुसऱ्या जाग्यांचेर वचपाक लागलो आनी आपली भोंवडी ताणें जेजूक परगटून ह्या वेस्टर्न कोस्टान केली. म्हणटूच कल्याणपूर तावन कल्याण मुंबय हांगासर पावता म्हणल्यार गोंयांतल्यान गेलो. आनी टायम्स ऑफ इंडिया हाचेर एक रिपोर्ट आसा बरोसो. आमच्या गोंयांत 2 इगर्जो आसात ज्यो बागून बार्तोलोमेवाक भेटयल्ल्यो आसात. एक आसा चोडणा शोरांव आनी दुसरी चिकाली. चिकालीचें नांव आहा त्या रिपोर्टान. तशेंच आमचो हिस्टोरियन फादर कॉज्मे म्हणलेलो फादर पिलार फादर, तोय आपणाच्या बरोवपान हें बरोवन दवरता की सांत बार्तोलोमेवाक भेटयल्ल्यो ह्यो 2 इगर्जो आसात. आनी जरूय तो आपली हिस्ट्री बरयता आसतना म्हणटा सांत तोमासाचो खुरीस जो आगासाई म्हणजे आमचे पलतोडी थंयसर दांडी म्हणटात त्या वाड्यार जो मेळ्ळो. आनीक हाचे वरवीं म्हणलें सेंट थॉमस क्रिस्टियन्स जी पयलें क्रिस्तांवपण जेजू जेन्ना आपल्या आपोस्तलांक धाडटा त्या आपोस्तलां वरवीं हो क्रिस्ती भावार्थ आमच्या भारतांत पावलो, केरला हांगासर पावलो. आनी जाल्यार हांगाय आमच्या गोंयांत पयले क्रिस्तांव म्हणटा ते पुर्तुगेजांनी हाडलेले न्हू, पयलीं त्याहून पयलीं जेजूचो भावार्थ आमकां आयिल्लो अशें म्हणून होय हिस्टोरियन म्हणटा. तशेंच ही खबर बार्तोलोमेवाची जी घडये हिस्टॉरिकली बरयल्ली आमकां मेळना, पूण ओरल ट्रेडिशन आसा तातूंतल्यान बार्तोलोमेवूय ह्या वाटेन आयिल्लो अशें जावपाक जाय अशें म्हणून फादर कॉज्मे आमकां सांगता. जाल्यार ह्यो 2 इगर्जो, एक चोडणा आनी एक चिकाली. आतां चिकाली म्हणल्यार सगळे जाणा सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च, पूण जें कितें बरयल्लें आसा इतिहासान ती ही इगर्ज सांत बार्तोलोमेवाक भेटयल्ली इगर्ज, ज्या जाग्यार आयज आमी आसा, जें आमी म्हणटा 400 वर्सांचो आमचो भावार्थ हांगा तावन सुरू जाल्लो. जाल्यार भाव भयणीनो आयज आमी परतून ह्या जाग्यार 400 वर्सांनी जरी तर पावल्या जाल्यार आमी सुभागी. आनी तेंय जाल्यार ओशीर वाटेंतल्यान बरो रस्तो ना हिंगा येवपाक. आदीं इगर्ज आसली तेन्ना रस्तो खंयच्यान आसलो हांव नको, तुमकांय खबर आसची ना कित्याक तुमी 400 वर्सां पयलीं आसूंक ना. तुमच्या पुर्वजांनी तुमकां सांगलोलें बोध थोडें आसा अशें दिसता, कित्याक आमी सोविनीर काडूंक हिस्ट्री जाणा जावपाक सोदता तेन्ना चडशे जाणांक खबर ना हिंगा केन्ना मिस केल्लें. तुमी हिंगा केन्ना मिसाक येयल्यात, तुमी केन्ना हिंगा मिसाक तुमच्या जिवितांत तरी हिंगा मिस जावंकूच ना. म्हणटच निमणें मिस केन्ना जाल्लें आमी सोदूंक प्रयत्न करताले, तेंय आमकां मेळोना जालें कित्याक जाणा आसलेलो कोणूच ना, बरोवनूय कांयच दवरूंक ना.
पूण इगोर्ज पडली आनी हिंगा इगोर्ज पडली देखून दर्या लागीं आसा, दर्याची लारां केन्नाय वयर चडूंक जाता, हिंगा बांदीत जाल्यार पोत्तून पडटली. ह्यो सगल्यो वस्तू मिसता आदल्या आनी चिंतून दोंगरार व्हेली इगोर्ज आनी आमकां दोंगरार आतां आमची इगोर्ज आसा. आनी काय बरो आमचो लोगो आसा तातूंत ज्या कोणें लोगो आमचो चिंतला ताणें बरे भाशेन चिंतला. ही पावलां सान बार्तोलोमेवाची सान सुरू जावन मागीर अशीं वयर वयतात आनी सान फ्रांसीस शावेराशी पावतात. तीच पावलां सान फ्रांसीस शावेराशी सान पोत्तून गुणोवन आमचे इगोर्जेन आतां जी आमची इगोर्जेची इमारत आसा तातूंत वेता ती दाखयल्या. आनी तातूंतली भायर सरून आतां सगल्या संवसाराक वचपाक जाय. ती तुमी आयची जी चिखलेची पवित्र सभेची वांगडी आसात, आयची चिखलेकारां आसात, ही पावलां तुमची. जाल्यार ही पावलां भायर सरून सान बार्तोलोमेव भाशेन आमी जेजू दुसऱ्यांक दिवपाक जाय. काय बरी वस्त आयज आमकां आमच्या गांवांत पळोवंक मेळटा. जशें कोणोस कातोत्ताना हांवें सांगलां, आयज ज्या शेतान आमी कोणोस कातुरला तें एका हिंदू भावाचें, क्रिस्तांवांचें न्हू. आमी वर्साच्या वर्साक आमची काय बरी शेतां आसात, तातूंत क्रिस्तांवांची शेतां, तातूंत आमी कोणोस कातुरतले हांव आशिर्वाद घालतले हांव. जाल्यार ही 400 वर्सां मनयता तेन्ना आमकां भाग आयज आमी जें कोणोस कातुरला तें एका हिंदू भावाच्या शेतान कातुरला. दुबाविरेत चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब तें शेत रोयतात, पूण शेत तांचें. कितल्या उदारपणान आमी एकामेका बराबर जियेता. चिकाली यूथ फार्मर्स क्लबान फकत क्रिस्तांवूच ना, हिंदूय आसात, मुस्लिमूय आसात. म्हणटूच हो आमचो भावपणाचो एकचार तातूंत दाखयता. आनी हे पावटीक ह्या कोणसाची स्टोरी काय बरी. आमी सदां चिंत्ताले कोणोस जातलें, कोणोस जातलें, कोणोस जातलें. आनी एक वीक फाटीं आमी तें चिंत्ताले आतां कितें करया, खंयची आयडिया कितें करया म्हूण चिंत्ता आसतना आमचें कोणोस आयलां हें पळोवपाक आमकां मेळ्ळें. खुशालकाय भोगली. हे कोणसाची सुरवात आसोय जाल्ली. आसोय आमचे कॉनी आहा, आमचो सेरतोर आहा, तेंच्या शेतान झोनल एग्रीकल्चरल ऑफिस आनी SRI मेथड आमच्या गांवांत एप्लाय करपाक ह्या वर्साक थंय पयलीं रोयलें. हातीन रोवपाचें, मेशीन न्हू. जाल्यार आमी म्हणलें आतां आमी भुरग्यांकूय शिकोवया. चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब म्हणपाक लागले भुरग्यांक आपोवया, रेजिना मुंदीचे स्कुलांतल्या भुरग्यांक आपोवया, नेवी स्कुलाच्या भुरग्यांक आपोवया, सेंट एंड्रूज तांकां आपोवया, MES कॉलेजीक आपोवया. आनी आमी दिल्ल्या आपोवण्यांक कान दिवन रेजिना मुंदीची भुरगीं आयलीं, नेवीची स्कुलाची भुरगीं आयलीं, MES कॉलेजीची हायर सेकंडरीची भुरगीं आयलीं आपल्या टिचरी बरोबर. आनी आपल्या हातांनी आमच्या चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब हांचे बरोबर तांणी तें शेत रोयलें. आमचो MP पासून कॅप्टन विरियाद फेर्नांडीस आमच्या गांवचो, जाल्यार तोय भुरग्यां बरोबर येवन ताणेंय रोयलें. आनी आयज काय बरी कोणसां जाल्लीं आमकां दिश्टी पडटा. चोयल्या तुमी सगल्यांनी न्हू, काय बरी कोणसां जीं आयज उठोन येयल्या त्या भुरग्यांच्या हातांचो वावर, भुरग्यांनी हातांनी रोयिल्लें हें कोणोस आयज आमी कातुरलां. हो आमचो भावार्थ. आयज तुयें जरी तर आयला जाल्यार हें पयलें कोणोस कातुरता आसतना म्हाका अभिमान भोगलो, कित्याक हांव शेतकामती, म्हजी मामी आहा आयज हिंगा शेतकामती, तिच्या हातांतल्यान हांव शिकलोलो. म्हजो डॅडी स्वर्गार आसा, शेतकार, आनी तांच्या शेतकारांच्या हातांतल्यान हांव वाडलां. आनी हांवें जें म्हज्या घरा लागीं शिकलां, म्हज्या घोराब्यान शिकलां, तें आयज ह्या गांवांत हें शेतकामत मुखार व्हरपाक फावो जालें तेन्ना हें कोणोस भुरग्यांनी रोयलोलें आयज हांवें कातुरलें देखून म्हाका बरें दिसलें. तर भाव भयणीनो, आयज आमी देवाचें उतर आयकलां. ह्या देवाच्या उतराचेर आयज हांव बारीकसाणेन नदर घालिना, पूण जेजून जे शुभ वर्तमानान आमकां सांगलां, बारीक रस्तो, ओशीर रस्त्यांतल्यान भितर सरात. आनी आमकां तो ओशीर रस्तो म्हणलो तो आयज समजलो. हाच्याहून ओशीर आसलो हो रस्तो, तो मातसो आतां रूंद केला. जायतो वावर हांगासर जाला ह्या गेल्ल्या 1 म्हयन्यान. ओगेपणान सगलो वावर, आमकां कांयच खबर ना, भायर कांय दिश्टी पडना रस्त्यार, हांगासर भितर दर्याचे देगेर काय बरो वावर जाला. ही सगळी आमकां तयारी करून आमची ही इमारत धाकटीशी दिसता, केन्ना पडटली काय, काबार जातली काय, येता त्या वर्साक मोडटलें काय, अशें जायत्या जाणांक दिसतलें. पडटलें तें 400 वर्सां उबें आहा.
जाल्यार आतां हें तें उबें आसतलें. तरी आसतना जे भाशेन आमी मुखार वेता आमच्या भावार्थाची याद दिसती एक उगडास सुरवातेच्या उतरांत म्हणलां आयज याद दिसती. ही याद दिसती आमकां सदांच हांगासर उरता तेन्ना हें भावार्थाचें देणें जावं दी आमकां. उण्टी सांबाळपाक न्हू पूण आमचो भावार्थ सांबाळपाक आनी बागेवन बार्तोलोमेवाचे मजतीन हांगा आसलेल्या सगल्यांचेर तो एक शेतकामती म्हणल्यार जाता. जाल्यार ताच्या आशिर्वादान आमच्या चिखलेच्या गांवांत जायतें उत्पादन जावं. जी आमी शेतां सोडलेलीं आसा आमच्या भाटांनी वावर करूंक जाता हे भाशेन आनी रोवपाक जाता. हो वावर जरी तर आमी सोडलेलो आसा जाल्यार बागेवन बार्तोलोमेवाचे मजतीन आमी तो सुरू करूंक मुखार वचूंक सरकाराच्यो जायत्यो सवलती आसात, स्किम्स आसात त्यो शिकूंक. आमचे चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब आसात तीं भुरगीं शिकतात ह्यो कसल्यो कसल्यो स्किम्स आसात, आमच्या लोकां पासत कसल्यो हाडूंक जाता, कम्युनिटी फार्मींग कशे भाशेन करूंक जाता हें सगळें आतां शिकून सवका जायतें इम्प्लिमेंटेशन जालां हें गेल्ल्या 3 वर्सांनी. आतां हाचे मुखारूय जातलें. जे कोण शेतकामती न्हू ते शेतकामती जाल्यात जाल्यार तुमचेय मदलीं जायतीं जाणां कडेन आसतलें आमी शेतकामती न्हू आमचे कडेन शेत ना अशें घडये म्हणूंक पावत जाल्यार ह्या भुरग्यां कडलीं ह्या तरणाट्यां कडलीं आमी शिकुया. कोण शेतकामती न्हू ते पूण तरी आसतना आयज ते चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब म्हणल्यार सगळ्याक फेमस जाल्ले आसा. कित्याक तांणी शेतान वचून काम केलां, दुसऱ्यांचो आदार घेतला. जे आमचे शेतकामती आसात आमचे चिखलेचे गांवचे तांचो आदार घेतला. म्हणजे जे भाशेन बार्तोलोमेव आपणा लागीं आसलेलो जेजू दुसऱ्यांक दिवंक गेलो ते भाशेन आमचीं शेतकारां जीं आसा आमच्या गांवचीं तांणी ह्या भुरग्यांक तरणाट्यांक शिकोवपाक प्रयत्न केला. आनी हाचे मुखार आनिकूय करतले. आमी जरी तर इस्कॉलांनी कॉलेजीन बीन भितर पावले आतां तांकांय बीन ही रूच दिवपाक जाल्यार फुडें करचो वावर जायतो आसा. हो बेश्टो शेताचो वावर न्हू पूण हो भावार्थाचो वावर. तातूंतल्यान आमी एकामेकाक जेजू दिवया. आनी आयज आमची दोतोनीचीं भुरगीं कांय बरीं आयज तीं आमकां गायोन करतात. आयज दोतोनीचीं भुरगीं हांगा आसात तीं आयज शिकतलीं हांगासर कितें आहा तें हिस्ट्री थोडीशी. हें करता आसतना भाव भयणीनो आमकां आयच्या दिसाक ही कृपा मागुया आनी आमी जोण एकलो आमचो भावार्थ उमेदीन भावार्थान दुसऱ्या वांगडा जीं कोण क्रिस्तांव न्हय तांच्याय वांगडा बाराबोर हो भावार्थ आमी जियेतल्या आनी पसरायतले म्हूण आयज देवाक आमी भास दिवया आनी हे भेटवणेन आयज आमची जोण एकल्याची भेटवणी करुया.